ते डिस्कशन काय फोंड्या सध्या हांवें रस्ते केल्ले 7-8 वर्सां पयलीं. मेंटेनन्स ऑफ द रोड इज 3 years. पूण आतांचे इतले बेगीन कशें पिड्ड्यार जाल्ले सर? कोंकणीत कळटा तुका? हांवें रस्ते केल्ले 8 वर्सां पयलीं. मेंटेनन्स ऑफ द रोड एज पर द एग्रीमेंट इज 3 years. 8 वर्सां पयलीं म्हणजे 3 वर्सां जालीं आनी 5 वर्सांनी माहीत जालें म्हणटकीर रोड ऑफ 3 वर्सां. PWD मिशन पयलींचे PWD मिशन उत्तर दिलें आनी कितें जाय तुमकां? ना पूण तुमचे रस्ते खूब पिड्ड्यार जाल्या फोंड्या करता मग रोखडे पावसान पळय ना पूण तो नवो केल्लो रस्तो गेलो न्ही अशें रोखडे एक पावसान वचपा लागले जाल्यार कशें जातलें? तेजे इंटरव्यू स्कॅमान हें केला ते बी पळय अशें गेल्या पळय आनी रस्ते केल्ले गेले ते पळयताय कितें मिक्सी कितें जाल्यार खबर ना पूण कोणें रस्ते नवे केल्ले मध्य थोडेच रस्ते केल्या बाकी सगळे रस्ते आबा ना पूण नवे केल्ले गेले पयलींचे आसा ते फोंडेचे पळय हय आल्मेदा हायस्कुलार बी ते गेले ते आतां तो आतां ते कंडिशन घालता पट्ट करून दिवपा पट्ट रोखडें काम जाती तशें कशें जर परते करता परते वयता पट्ट तेचे वस्तान करतले ते आतां केले म्हणटा मागीर हें पडलें ना नुकसान जालें ना ताका करतात आमचें काम PWD करतले आतां दिवपाची गरज ना शेम आसा काय सेवा भिवपाची गरज आहा म्हणून ते रोडाचे एक्सिडेंट वाडले तेजे भिवपाची गरज आहा म्हणल्या ते रोडाचेर एक्सिडेंट वाडल्या पळय तेजे बरोबर भिवपाची गरज आसा म्हणटा एक्सिडेंट वाडला तो म्हणटा आपले कोविडाच्या वखदार सांगलेले भिवपाची गरज ना आपलो जीव सांबाळपाक काळजी घेवपाची काय ना काळजी घेवची प्रत्येकान काळजी घेवपाक जाय आनी शेमन जाल्यार बसीन चला म्हणटा तें करतले ते तुम्ही होम मिनिस्टर आशिल्ले एक टायमार आनी सध्या आमी पळयता की कोस्टल लायनीर नाका तें चलता सध्या कोणूय गोंयकार चलयेक येवन टुरिस्ट विचारता की पयशे विचारता तुगेले कितले अशें बीन चलना सध्या हे गजाली कशे तरेन तुमी हे चिंतता तुम्ही एक टायमार आसले तुम्ही पळयला न्ही हें सगळें तुमच्यांनी सगळे जाग्यार घातलेले सर आता तशें काय ना कॉमेंट्स